नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मोपा विमानतळाचेर धांवपट्टेची चांचणी यशस्वी. सोमारा देंवले इंडिगोचे विमान. गल्फान नोकरी करून आयिल्ल्या केळशेच्या तरणाट्यान चालू केलो म्होंव मुसा पोसपाचो वेवसाय. दर वर्सा मेळटा 30 ते 40 किल म्होंव. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे हस्तुकी मारिया मिरांडान स्वीकारलो उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार. दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनांत जालो शिक्षक दिन सुवाळो. आणि 1.5 आणि 5 दिसांच्या गणपती विसर्जना उपरांत नुस्त्या बाजारांत पडल्या गर्दी. दर 300 पावून लेगीत नुस्तें घेवपाक लोकांची पसंती. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. मोपा विमानतळाचेर आयज विमान देंवपाची चांचणी यशस्वी जाली. विमानतळाचेर चांचणे खातीर आयज इंडिगो विमान विमानतळाचेर लँड जालें. तशेंच सिग्नल, धांवपट्टी हेर गजालींची तांत्रीक चांचणी जाली. विमान लँडिंगेचे चांचणे वेळार विमानतळ प्राधिकरण तशेंच GMR कंपनीचे तज्ञ हाजीर आशिल्ले. विमानतळाचें काम पुराय जालां. कामाची गती पळयत जाल्यार विमानतळाचें उक्तावण ऑक्टोबरांत शक्य आसा. विमानतळाचें उक्तावण ऑक्टोबरांत जातलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दिसा वेळार जाहीर केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी विमानतळाचें उक्तावण जातलें. गल्फांतल्यान गोंयांत परतून आयिल्ले लेस्ली परेरा हांणी केळशी रॉड्रिगीज वाठारांत म्होंवाची लागवड करपाक सुरवात केल्या. लेस्लीन ल्हान प्रमाणांत म्होंव तयार करपाक सुरू केल्लें आनी आतां ताच्यो स्वताच्यो 30 कॉलनीज आसात आनी दर वर्सा 30 ते 40 किलांचे म्होंव तयार करता. लेस्ली कडेन धंदो करपाक कमी सुवात आशिल्ल्यान जैवविविधतायेच्या अध्यक्ष डिक्सन वाज हांणी तेंको दिलो. म्होंवाची लागवड सुरू करून हेरांक उर्बा दितले आनी आपलो गांव एक आदर्श गांव करपाचो यत्न करतले अशें अध्यक्ष डिक्सन वाज हांणी सांगलें. आतां हांव एक्चुली अबुधाबी दुबय हांव कार्गो काम करून आयला. सो कार्गो आफ्टर दॅट येयले तेले उपरांत मागीर गोंया येवपाचें सेट जावपाच चिंतलें. सो आमी एक शेकूय चलयताले आमचे वेळेर प्रायवेट शेक. सो आमचे कितें प्रॉब्लम जावन तें बंद जालें. सो मेनी डिफिकल्टीज येयली. सो हांवें सोडून ना. सो थोडे म्हाका हांव स्टार्ट थिंकींग चिंतून कशें केलें बरें. देन हांव हॅविंग अ पोल्ट्री सेंटर चिकनाचें म्हणजे सेंटर आसा तें म्हणल्यार ते एक पार्ट टायम. आतां म्हळ्यार आनी कितें करया. सो सावट म्हाका एक बीजाचें एट्रॅक्शन जालें. कोणें आयकलें हांवें. सो सुप्रजीत रायकर फ्रॉम बेनावलीम सो ताजे गेले ताका इल्लेशें हांवें ट्रेनींग घेतलें लायक ओरिएंटेशन. मागीर हांवें आयकारा कोर्स केलो. देन KVK कोर्स केलो. देन CBRT पुणे वचून आयलो हांव. दीस इज आफ्टर दॅट हांव कोर्स केलें मागीर. टील देन हांवें एक 10 बॉक्स म्हणजे रेडी जाल्ली. We are very proud that our fellow local guy Leslie Pereira, who is in honey producing, and this honey producing is very unique. You can see all the boxes are there. So far in Kavelosi itself, you have more than 25 boxes active in every home, and all those they got training. We trained them, and they have certified. Plus also we are, as biodiversity we have
supported them for 15 more boxes, which will be again implemented soon. And this is a very good initiative to make self-reliant. शिक्षक दिसाच्या निमतान 5 सप्टेंबर 2022 दिसा भारतांतल्या सुमार 46 उत्कृश्ट शिक्षकांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय पुरस्कार भेटून तांचो भोवमान केलो. पुराय गोंया खातीर सामकी म्हत्वाची आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार मोरपिल्लाच्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयाची मुख्याध्यापिका मारिया मिरांडा हिका हो पुरस्कार फावो जाला. हो सुवाळो दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत जालो. तशेंच पुरस्कार भेटयल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांक संबोधन केलें. गोंयांत श्रावणाक पवित्र म्हयनो मानतात आनी लोक ह्या म्हयन्यांत शिवराक आहाराक पसंती दितात. हो आहार चवथ सोंपसर पाळप जाता. देखून 1.5 आनी 5 दिसाच्या गणपती विसर्जना उपरांत सोमारा पणजी नुस्तें बाजारांत व्हडा संख्येन नुस्तें घेवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळटा. श्रावण म्हयन्यांत नुस्त्याक जितली मागणी आसना तितली आयज वाडल्या. हाकाच लागून चवथी उपरांत नुस्त्याचे दर तेंगशेर पावला. इसवण 700 रुपया किलो तर पांपलेटां 500 रुपया किलो जाल्यात. सुंगटां आनी कुल्ल्यांचे दर प्रत्येकी 300 रुपया किलो मेरेन पावल्या. तशेंच 100 रुपयान फक्त 20 बांगडे विकताना दिसतात. अशें आसतनाय नुस्तें विकतें घेवपाक मात लोक फाटीं सरनात अशें दिसून येता. सांगे मतदारसंघातूच IIT शिक्षण प्रकल्प जातलो आनी सरकार ताचेर गंभीर आसा. IIT आनी सरकार हांचे मदीं कबलात जावपाक मातसो कळाव जालो. पूण आमी IITक हे विशीं म्हायती दिल्या. सर्वेक्षणाचें काम बेगीन पुराय करपाचो सरकार यत्न करता आनी हें काम जातकीच ही सुवात IITक दितले अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या घराक गणपतीचें दर्शन घेतल्या उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले. फोंडकुलां मुक्त गोंय करपाक सरकार पुरायन अपयशी थारला. दाबोळी विमानतळा भायल्यान फ्लायओव्हराचेर फोंडकुलां पडल्यात. रस्त्याचेर घातिल्लो डांबर उण्या दर्जाचो आसा. ताकाच लागून रस्त्यार फोंडकुलां पडटात. देखून रस्त्याच्या कामांत भ्रश्टाचार जाल्ल्याचे सिद्ध जाल्ल्याचो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला. जाता तितले बेगीन ही फोंडकुलां पुरोवपाची मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या. गोंयांत सगळे कडेन खड्डेमय गोंय वयता ते रस्त्याचेर खड्डे पडलेले आसा. आयज गोंयांत ह्या खड्ड्यांनी लोकांचो खूब जाणांचो जीव गेल्लो सुद्दां आसा. आमी एअरपोर्टाचेर आसा आनी ह्या एअरपोर्टाचेर 2 नवे फ्लायओव्हर बांदलेले ट्राफीक सुरळीत जावपाक जाय म्हणून. पूण हे फ्लायओव्हर बांदून 2-3 वर्सां सुद्दां जावंक ना आनी हे आतां खड्डे ह्या फ्लायओव्हरांचेर पडले न्हू हे दाखोवपाक शकता हे करप्शन. ओके, हे खड्डे आतां आमच्या दाबोळे एअरपोर्टाचेर जे फ्लायओव्हर आसा तेचेर पडलेले आसा. आतां तुमी हे इवन ओवरलोड गाडये हेचेर सुद्दां वयता न्हू ते मदले जंक्शन ओपन करपाची गरज आहा. कित्याक सांग, आतां हे जे ब्रीज आहा न्हू हेचेर मॅक्झिमम जे व्हडले व्हडले ओवरलोड गाडये वयता न्हू हेचेर प्रेशर येता आनी डामार सुद्दां हेचेर जे घातला न्हू कितें म्हाका जाल्यार दिसना की हे क्वॉलिटी डामार कशें. दिस इज अ सायन ऑफ करप्शन. हांवें जो आतां बोर्ड हातीन धरलेलो न्हू इफेक्ट्स ऑफ कमिशन कितें करप्शन 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 हे आख्ख्या गोंयभर गोंयांत लागू जाता. कित्याक सांग आख्खे गोंय खड्डेमय आसा.
सरकारान आमकां आश्वासन दिलेलें आमी गोंय खड्डे मुक्त गोंय करतले म्हणून, पूण सरकार आपल्या शब्दाक फेल जाल्लो आसा. आमी मागता सरकारा कडेन लोकांच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो असो वेस्ट करूं नाका. आमकां बऱ्यांतले बरे सुविधा दिया आनी स्पेशली रोड्स रस्ते आमकां बरे जाय. पावस हे निमित न्हू. मागता हे जाता इतले बेगीन रिपेर जावपाक जाय कितें, आनी कोणाचो जीव घेवणो प्रकार हांगा घडपाक जायना. देव बरें करूं. बंगालच्या उदेंत मध्य वाठारांत 7 सप्टेंबराक एक चक्रीवादळ परिभ्रमण तयार जावपाचो अदमास आसा. ह्याच प्रभावा खाला फुडल्या 48 वरांत अस्तंत मध्य बंगाल खाडीचेर एक उण्या दाबाचो वाठार तयार जावपाची शक्यताय आसा. 5 ते 7 सप्टेंबर मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत गडगडा आनी विजे वांगडा 40 किलोमीटर/आर वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. तशेंच 8 आनी 9 सप्टेंबराक चक्रीवादळा सयत मुसळधार पावसाची शक्यताय आसा. आयतारा गोंयभर 5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन जालें. भाविकांनी भक्तिभावान गणपतीक निरोप दिलो. निरोप दिवपाक उत्साहान आनी व्हडा संख्येन भावीक जमिल्ले. पूण ह्याच उत्साहान भावीक पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक विसरले काय कितें असो प्रश्न पडटा. सोमारा विसर्जनाक वापरिल्ल्या पुजेच्या साहित्याचो कोयर, प्लास्टिकाचे फुलांचे हार, डबे, पोतयो आनी फोगांचो कोयर पुराय मिरामार दर्या देगेर पसरला. तशेंच भाविकांनी वापरिल्ली प्लास्टीक ऑफ पॅरिसची गणपतीची मुर्ती वेळेर व्हांवून आयिल्ली नदरेक पडटा. ह्या सगळ्या कोयराचो विलो लावपाक कामगारांक बरेच कश्ट घेवचे पडले. गोमंतक समूहाच्या 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे मांडवी न्हंयत विसर्जन व्हडा भक्तिभावान जालें. आपापल्या पद्दतीन 5 दीस गणपती बाप्पाची सेवा गोमंतकाच्या कर्मचाऱ्यांनी केली. गणपती बाप्पाचे विसर्जन करपाक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक आनी हेर कर्मचारी ह्या वेळार हाजीर आसले. गणपती बाप्पाच्या आगमनान कार्यालयांत हांसते खेळते वातावरण तयार जाल्लें. बाप्पान गोमंतकाचेर आपलो आशिर्वाद घालो आनी सगळ्यो वायट प्रवृत्ती आपल्या सांगातान घेवन बाप्पा आपल्या घरा परतलो. सोनाली फोगाट प्रकरणा उपरांत ड्रग्साक लागून गोंयची बदनामी देशांत जावपाक लागली. गोंयांतल्या ड्रग्स पेड्रलांक धरपाक तशेंच राज्यान ड्रग्साचो विलो लावपाक एएनसीन आनी पुलीस नियुक्त करात असो आदेश मुख्यमंत्र्यान पुलिशेक आदेश दिलो. गोंयचे डीजीपीन जरी ह्या वर्सा भितर 3 कोटी रुपयाची घोवळी वखदां जप्त करून कारवाय केली आसली तरी सध्या पुलिशेच्या हातीक ड्रग पेडलिंग वेव्हारांतले फकत बारीक नुस्तेंच लागता. राज्यांत ड्रग्साची पुरवण करपी व्हड नुस्तीं मात पुलिशेच्या हातीक सापडना. 50 आनी 60 रुपयांची घोवळी वखदां धरून पुलीस सरकाराच्या दोळ्यांत धूळ घालपाचो यत्न करता आनी ड्रग्स पेड्रलांचो पुलिशेक आशिर्वाद आसा काय कितें अशे खुबशे प्रश्न राज्यांक उप्रासपाक लागल्यात.
कदंबा बशीच्या फाटल्यान पडिल्ली 7:30 सोंपना आयतारा वास्को सावन फोंड्या वचपी कदंबाची बस मुडवेल वाठारांत बंद पडली. ताका लागून प्रवाशांचे बरेच हाल जाले. बस रस्त्यार बंद पडिल्ल्या कारणान येरादारी कांय वेळ आडकून पडिल्ली. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन मडगांवचे ओपिनियन पोल स्क्वेअर तशेंच देवळां आनी फुटपाथाच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो सोमारा नियाळ घेतलो. पालिका भौशीक कामांकडेन आड नजर करता. ताकाच लागून आपणे कामांची पळोवणी केल्ल्याचे विजयान ह्या वेळार सांगले. पालिकेन ह्या कामाचें नूतनीकरण मडगांवां सुरू केलां. भौशीक साधन सुविधा बांदल्यो काय ताचे जतनाय घेवपाक सारकी जायना अशें जायत्या वेळार दिसून आयलां. त्या खातीर हांव ह्या कामाचो नियाळ घेवपाक आयिल्लो अशें विजयान सांगलें. इतलेय तातूंत हें बांद कितें फुटपाथ बांद आमी हो ओपिनियन पोल स्क्वेअर 2017 केल्लो. आज जर तुमी पळयलें जाल्यार पयलेच दान म्हाका दिसता 3-4 पर्सन आयले. बबिता आयले, तुमचे आयले, आतां इंडियन आयले, तिनूय म्हजेच पार्टीचे. इतलें आसून पसून कोणें तें क्लीन करूंक वचूंक ना. तें क्लीन करपाक पावना. इट्स ऑलमोस्ट यू रिक्वायर इट टू बी युअर हावस टू क्लीन. सो आमचो मुद्दो असो आहा की पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व करून पसून बांदून पसून ताजें मेंटेनन्स जावपाक जाय. म्हणटकच लोकांक ती सुविधा म्हणून वापरूंक मेळटा. ताजे खातीर आमी अशें फोकस केला की जे अशे रस्ते आहा जे चडांत चड लोक पावतात थंय आमी बिकॉज मॉन्सून्स इन गोवा आर व्हेरी स्ट्रॉंग. हांगा वयर पक्षी बसतात, तांचे लेईंग्स जातात. सो हाजे सगळ्या खातीर हें निवळसाण बरी उरची आनी लोकांक सुविधा मेळची हो हेतू धरून आमी आज हांगा पळोवंक हांव पर्सनली इतल्या खातीर आयला कित्याक जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन ताका काम दिलां तेन्नाच्यान कितें कितें पेपरार आयकूंक येता हें येता. सो वी वॉन्टेड टू सी फॉर अवर सेल्फ वेदर इट वर्क्स. इफ इट वर्क्स फायन, ओके, इट हॅज टू वर्क एंड ही हॅज टू बी कन्सिस्टंट. कित्याक लेबर ताजें आहा. पयलीं आमी म्हणिल्लें की आमी लेबर आमी दितले. आमचे वर्कर आहा ते ताजे पयशांक काम करपाक तयार ना. कोरगांव पेटेच्या वाड्यार 12 घराणे एकठांय येवन चवथ मनयता. ह्या फावट पेपराचो इको फ्रेंडली देखावो तयार केले. पेपराचो देखावो करपाक 30 किलो पेपराचो उपेग केला अशें पेपराचो देखावो करपी विवेक नायकान सांगलें. तशेंच बाप्पाचे भक्त उमेदीन फुगडी घालतना दिश्टी पडटा. चवथीच्या निमतान कीर्तनकार VG शेडगांवकार हांणी कीर्तन सांगलें. उपरांत वेगवेगळ्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. त्यामुळे मी आधीच बघून ठेवलेली आहे. मेनाका प्रार्थना मागा गिरिजेश सत्वरा मिळवा. एक काम करा, मी माझ्यासाठी बघून ठेवलेली आहे. असेच चला मेनाक राजाकडे जी कन्या जी आहे पार्वती गिरिजा त्या तिच्यासाठी शब्द टाका. पण जाताना सप्त ऋषी जे आहे त्या सप्त ऋषींना पाठवा. मध्यस्थ जो असतो ना आपण त्याला भालो म्हणतो तो मध्यस्थ चांगला पाहिजे. तर तसा जर असेल तर गेला फक्त अनेक लग्न पहिलं देश असे होऊन समोरतात. हे करपाक अरावंड 1 महिनो सुमार लागला. पेपर एक 30 किलो सुमार यूज केले आणि पण 40-50 किलो जाते पुट्टे. लास्ट इयर हांवें 15 वर्सां केलं डेकोरेशन. ताका 2 प्रायजां मेळ्ळे. आमचे एक क्लबाचो आसलो तितून एक प्रायज मेळ्ळा आमकां आणि हरमलचे आसले ताका एक प्रायज मेळ्ळा. हे आमी फूल इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्लेले आहा आणि हे आमी एक्चुअली एक देवारो कसो दाखयला आहा आणि ही एक देवारीची एक विंडो कशी आमी केल्लेली आहा. हे फूल आमी पेपरांचे रोल करून सिंगल रोल करून आमी हांगा एक स्टीक केल्लेले दसलेले आहा आणि एका सपोर्टींग भितर फक्त पुट्टो आसलेलो आहा आणि त्याच्या वयल्यान पेपर लावन सगळे दसलेले आहा. गणपती बाप्पा मोरया. दिवचलच्या रोटरी क्लबान आयोजित केल्ल्या पाककला सर्तीत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या आदारान सोमारा हे सर्तीचें आयोजन केलें.
ह्या सर्तीन बायलांनी उमेदीन वांटो घेवन वेगवेगळ्या प्रकाराचे जिनस मांडिल्ले तशेंच बायलांक आपली कला दाखोवपाक एक संद मेळ्ळी. आम्ही आज पाक कला स्पर्धा ऑर्गनायज केला ॲक्च्युअली सार्वजनीक गणोत्सव हांगा पाक कला स्पर्धा आमी करपाचो हेतू म्हटल्यार जी बायलांक जी घरा ती रांदतात तांकां फुडें हाडपाचें. सो हो स्पेशल जो जो स्टेज आसा दॅट्स ओन्ली फॉर बायलांक खातीर. बायलांक फुडें काडपा खातीर आमी हो आयचो जो प्रोग्राम आसा पाक कला स्पर्धा दवरलेलो आसा. आयतारा पुराय गोंयांतल्या तशेंच महाराष्ट्रांतल्या 5 दिसांच्या गणपतीचे भाविकांनी व्हडा भाव भक्तीन विसर्जन केलें. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशें म्हणीत 5 दिसांच्या गणपतीक निरोप दिलो. पणजी, भोमा, आडपय, सांताक्रूज, आशवें, तालिगांव, शिवोले अशा साबार वाठारांनी भाविकांनी बाप्पाक निरोप दिलो. फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीचो भंय आशिल्ल्यान लोकांक चवथ तशेंच हेर सण व्हडा दबाज्यान मनोवपाक आळाबंद आशिल्लें. पूण ह्या वर्सा कोरोनाचो भंय उणो जाल्ल्यान भाविकांनी आपली परब उत्साहान मनयली. ह्या वर्सा फोगा वयले निर्बंध कमी केल्ल्यान लोकांनी सैमाचो विचार करिनासतना हिस्वा भायर फोक लायिल्ल्यान कांय जाणांनी खंत उक्तायल्या. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन येयात, मंगलमुर्ती मोरया असो गजर करीत गोंयकारांनी 5 दिसाचे गणपतीक आयतारा निरोप दिलो. 5 दिसांचे गणपती पावयल्ले आसले तरी गणपतीची उमेद कायम आसा. चडशा जाणांचे गणपती 1.5 आनी 5 दिसांचे असतात. हाका लागून घरची चवथ आतां सोंपल्या. कांय जाण 7 दीस, कांय जाण 9 दीस गणपती पुजतात. हे करपाक अरावंड 1 म्हयनो सुमार लागला. पेपर एक 30 किलो सुमार यूज केले आणि पण 40-50 किलो जाते पुट्टे. लास्ट इयर हांवें 15 वर्सां केलं डेकोरेशन. ताका 2 प्रायजां मेळ्ळे. आमचे क्लबाचो आसलो तितून एक प्रायज मेळ्ळा आमकां आणि हरमलचे आसले ताका एक प्रायज मेळ्ळा. हे आमी फूल इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्लेले आहा आणि हे आमी एक्चुअली एक देवारो कसो दाखयला आहा आणि ही एक देवाराची एक विंडो कशी आमी केल्लेली आहा. हे फूल आमी पेपरांचे रोल करून सिंगल रोल करून आमी हांगा एक स्टीक केल्लेले दसलेले आहा आणि एका सपोर्टींग भितर फक्त पुट्टो घातलेलो आहा आणि त्याच्या वयल्यान पेपर लावन सगळे दसलेले आहा. गणपती बाप्पा मोरया. आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.